बीजेपीन जर तुमकां सांगलेलें तितल्या तुमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुलफील केला जाल्यार आयज कितें गरज पडली तुमकां बीजेपी पार्टी सोडून इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाची? इलेक्शन बीजेपीक जर तुमचो सपोर्ट जाय जाल्यार तुमी आसतले बीजेपी. जेन्ना तुमी बीजेपी जॉयन जाल्ले सर तेन्ना तुमचे जे वोटर्स आसा कॅथलीक वोटर्स आसा ते तुमचेर अपसेट जावंक नासले? आयज हांवें एज ए MLA रेजिग्नेशन दिलां आनी आतां इलेक्शन लागीं पावलें आनी हांवें चिंतिलां हांव इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाक. आनी इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता म्हणटकीर म्हाका एज ए MLA BJP MLA म्हणटकीर म्हाका रिजायन जावचें पडटा. ताका लागून हांवें एज ए MLA हिंग रेजिग्नेशन दिलां. आतां हांव BJP ऑफिसां वचून मुगेले BJP मेंबर प्रायमरी मेंबरशीपूय रेजिग्नेशन दिवपाक. बीजेपी कितें विवेन करता तुमी? विवेन कितें? BJP हांव इंडिपेंडंट वयता. हांवें पयलेंय सांगलेलें हांव जॉयन जालें तेन्ना हांव BJPचे कॉन्टेस्ट करना म्हूण आनी सदां सांगिलां. आनी मुगेले सपोर्टर्स मुगे वेल विशर्स आहाय ते म्हाका सदां सांगताले BJPचे कॉन्टेस्ट कोनाका तूं हिंगा इंडिपेंडंट कर. यू आर नॉट हॅपी विथ द बीजेपी परफॉर्मन्स सर? BJP परफॉर्मन्स म्हाका गॅरंटी दिलो ते भाशेन म्हाका उतर दिलो ते भाशेन मुगे काम केलें. हांव CMाक डायरेक्ट उलयल्लो एज ए CM तेणें म्हाका जायतो हेल्प केला. हांव जॉयन जालें तेन्ना मुगेले एकूय डिमांड आसलो मुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट जावपाक. जायती वर्सां जालीं 20-25 वर्सां जालीं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जावं नाय आनी हो डिमांड हांवें घायल्लो म्हाका मुगेले फकत डेव्हलपमेंट जावपा जाय म्हणून. आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केलें ते भाशेन मुगेली जायती काम जालें. मोर दॅन 120-130 crores मुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जालो हाय. बीजेपीन जर तुमकां सांगलेलें तितल्या तुमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुलफील केला जाल्यार आयज कितें गरज पडली तुमकां बीजेपी पार्टी सोडून इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाची? सी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती कॅथलीक डॉमिनेटेड कॅथलीक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थिंगा BJP वोट ना थिंगा चड कॅथलीक आनी ताका लागून हांवें ते चिंतिल्लें कॅथलीक म्हणटा BJP लायक जायना पयलीं सावन लायक जायना. ताका लागून हांवें पयलें चिंतलोलें हांवें जॉयन जालें तेदूच सांगलेलें तांकां त्याच दिसा ते म्हाका 9 जावं वयलें तेन्ना सांगलेलें हांव दुसरे फावटी BJPचे कॉन्टेस्ट जाचना म्हणून. आनी तेच्या फाटल्यान सांगलें आनी आतां मुगे सपोर्टरांक गेले एक डिमांड आसलो तो तांकां जाय ते भाशेन हांवें बसपा हांवें सांगलो तांकां तूं म्हाका सांगाय कितको बसपाचें. तेणें सगळ्यान मिटींग घेवन सांगिलां तूं इंडिपेंडंट बस म्हणून आनी हांव इंडिपेंडंट रावलो. पूण जेन्ना तुमी BJP जॉयन जाल्ले सर तेन्ना तुमचे जे वोटर्स आसा कॅथलीक वोटर्स आसा ते तुमचेर अपसेट जावंक नासले? सगळे थोड्या राग येताय बेजार जाल्ले पूण आतां तेणें मुगे काम चयलां ह्या 2.5 वर्सांक. म्हाका 2.5 वर्सां मेळ्ळें. 2.5 वर्सां काम चोयन मुगे कोण तो बेजार जाल्ले ते मुजे बगले पत येयले. बेजार जावन मुजे बगले संकोळ पयस गेलो ना फकत गेलो एकलो 2 जाण गेले आसतले. आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी मुजे बगले म्हाका झगोण म्हाका कितें कोण थ्रू जायन कोण गेलो नाय सगळे मुजे बार आसले जे आज पासून आहाय. इलेक्शन बीजेपीक जर तुमचो सपोर्ट जाय जाल्यार तुमी आसतले बीजेपी. सी आफ्टर इलेक्शन जालीं हांव जिखोन येयलें जाल्यार हांव पयलो मुगे सपोर्टरांक मिटींग घेतलो आनी ते कितें सांगताय ते भाशेन हांव करतलो.